मला की 3 वर्सां तांकां आमी संदी दितले तेंचे कडेन बाराचे लायसन आसा दुसरो जागो चेंज करतले किंवा जर दुसऱ्याक दितले जाल्यार खर तर सरकारान एक निर्णय घेवपाचो आसा. जशें जेन्ना खणबंदी जाल्ली मायन बंद जाल्ले गोंयांत तेन्ना ट्रक आसले ते रजिस्ट्रेशन बंद केल्ले. तशेंच हे 2000 लायसनां हांकां जर 3 वर्सांची तुमी सवलत दिता सरकार की फुडें तुमी ट्रान्सफर करूं शकता. सरकारान फुडच्या 1 वर्सा खातीर तरी नवीन लायसनां बार्राक घेवप बंद करची अशी आमची प्रमुख मागणी आसा. जेणे करून जेंकां ज्या जाग्यार शिफ्ट करपाचें आसा तांकां थंय गिरायक तरी जातलें. कित्याक जे आतां सद्याक चलना कशें की हायवेची बार्रां बंद जाल्ली आसा. नवीन लोक विचार करता की आपल्या गांवांनी घालचें म्हणून बार्रां. तर हांकां जर शिफ्ट करपाची जाली तांकां वेगळो जागो आनी आसपाना परत बार्रां करपाक आनी इतले प्रमाणात गिरायकूय जावपाचें ना. सो आमी सरकारा कडेन मागता की 1 वर्सा खातीर नवीन जी लायसनां तुमी इश्यू करपाची आसा ती तात्काळ थांबोवची. हो विशय सेटल जातलो 1-2 वर्सां भितर जशें सरकाराक दिसता तशें आनी मागीर जाल्यार नवीन लायसनां इश्यू करची. दुसरें कशें आसा की मूळ जो हो कायदो कोर्टान जो ऑर्डर दिल्ली आसा तर तेजो मूळ जर आमी पळयलें की रस्त्यार अपघात जाता म्हणून न्यायालयाक हें सांगचें पडलें की बंद करात म्हणून. सो हे व्यापक जनहीत लक्षांत घेवन न्यायालयान निर्णय दिल्लो आसा. तर सरकारान बार्रकारांचो जसो विचार करता तसो लोकांचोय विचार करचो आनी योग्य तो निर्णय घेवचो फुडचो जो कितें करपाचो आसा तो. म्हणजे जर तांकां आमी कोणाचे धंद्या विरुद्ध ना, आमी म्हणटा कोणी धंदो करचो न्ही असो आमचो ना, पूण थोड्याशा लोकांक लागून पूर्ण लोकांक ते वेटीस धरता. अपघातान जे सामान्य लोक मरता रस्त्यार तर तेंचोय विचार जावचो आनी मागीर सरकारान तेजेर योग्य तो विचार करचो आनी आपलो निर्णय दिवचो. दुसरो पॉयंट आमचो आसा की जो विजय सरदेसायन दारू ही गोंयची संस्कृती म्हटली त्याचो आमी निशेध करता. दारू ही गोंयची संस्कृती अशी केन्नाच ना. खंय रूढी परंपरेक खंय दारूचो वापर जाता आसतलो किंवा काही फेस्टिवल्स किंवा पार्टी आसत तर काही एक गोंयचो काही समुदाय दारूचो उपयोग करता आसतलो. पूण हेचो अर्थ असो न्ही की सरासरी जशें ते म्हणटा की 47% लोक गोंयचे दारू घेतात. तर हे सामकें चुकीचें आसा आनी गोंयची संस्कृती इतल्या खालच्या पातळीचेर सरदेसायन हाडली तेजो आमी तेजो निशेध करता आनी सांगूंक सोदता की गोंयांत अशें प्रॅक्टिकली ना. 47% म्हणजे खूबच मोठें प्रमाण जालें. थोडेफार प्रमाणांत गोंयकार सोरो पिता आसतले पूण इतल्या प्रमाणांत तर न्हूच आनी आमची गोंयची संस्कृतीच न्ही.